धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. हांगा थोडो काळ रावल्या उपरांत तो परत्यान भायर सरलो आनी गालात आनी फ्रिजिया प्रांतांतल्या एका फाटल्या आनी एक जाग्याची भेट करून भावार्थ्यांक थीर करीत गेलो. अशें आसता अलेक्झांद्रियांत जल्मल्लो आपोल्लो नांवाचो एक जुदेव एफेसाक आयलो. तो उलोवण्यांत सुडसुडीत आनी पवित्र पुस्तकाचे समजणेंत प्रवीण. सोम्याचे नवे वाटे विशांत ताणें शिक्षण जोडलें आनी व्हड आत्मीक उर्बेन तो भरलेलो. जेजूक संबंध जाल्ल्यो संगती तो सुखीविने उलयतलो आनी शिकयतलो. तरी पूण जुवांच्या स्नाना विशयांत मात्र तो जानासलो. हाणें सिनेगोगांत धैर्यान उलोवंक सुरू केलें. ताचें आयकून प्रिसिल्लान आनी आक्विलान ताका आपल्या घरा आपोवन व्हेलो आनी देवाचे नवे वाटे विशयांत सडीत समजणी ताका दिली. उपरांत आपोलोन आकाइयाक वेची अपेक्षा दाखयतल्या वेळार भावांनी ताका वचोंक उत्तेजन दिलें आनी ताका थंय स्वागत दिजय म्हणून शिसांक बरयलें. थंय तो पावलेल्या लागायत देवाचे कृपे मारिफात भावार्थी जाल्ल्यांक तो भोव चड उपकारलो. कित्याक तो सभे हुजीर जुदेवा लागीं सनसनीत वाद विवाद चलोवन तांकां चलवयतलो आनी पवित्र पुस्तकांतले दृश्टांत घेवन जेजू खरो क्रिस्त म्हूण तांकां दाखयतलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आमचो देव अख्खे पृथ्वीमेचोर आसा. कित्याक महोन्नत सर्वेस्पर भयंकर सगळे पृथ्वेचो वर्तर आयतो. परजांक तो आमचे अधीन करता, राष्ट्रांक आमच्या पांयांतळा घालता. श्लोक. आमचो देव अख्खे पृथ्वीमेचोर आसा. राष्ट्रांचेर देव रासवडकी चलयता. आपल्या पवित्र शिवासनार तो बसला. अब्राहमाच्या देवाचे परजे सवे राष्ट्रांचे फुडारी एकठांय जाल्यात. पृथ्वेचे अधिपती देवाचे अधीन आसात. सगळ्यां प्रास तो उंचायेर आसा. श्लोक. आमचो देव अख्खे पृथ्वीमेचोर आसा. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो दीस येतस तुमी मुचे लागीं कितेंच मागचे नात. सतस हांव तुमकां सांगता, मुचे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यान मुचे नांवी तुमी मागलेले ना. मागा आनी तुमकां मेळटले. हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. ह्यो संगती वपारी मारिफात हांवें तुमकां सांगल्यो. पूण येतलो एक वेळ जेदुआ हांव वपारींनी उलोवचो ना. बगर स्पश्ट उतरांनी बापा विशयांत हांव तुमचे लागीं उलयतलो. तो दीस येतलो तेन्ना मुचे नांवी ताचे लागीं तुमी मागतल्यात. तुमचे नांवी हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव म्हणना. कित्याक बापूस तुमचो मोग करता. तुमी म्हजो मोग करतात देखून आनी हांव देवातावन आयला म्हूण तुमी सतमंतात देखून बाप तुमचो मोग करता. बापातावनूच भायर सरन हांव संवसाराक आयिल्लो आनी आतां संवसार सोडून हांव बापा सरशी वेतां. देवाचे उतर हे वाक्कांनी तुका क्रिस्ता.